गोवा माइल्स आनी आमगे टॅक्सी भावांगे इश्यू आमी असेंब्लीन घेयत आहाय आतां कितलीं वर्स जालीं आनी आमकां एक दोग जाण आमदारान पूण आमकां दोग तीग जाण आमदारान पूण आमकां हे इश्यूआचेर बॅक स्टेपिंग केलां. हांव नांव घेवपा सोदना कित्याक तरी आसता म्हणटा मागवता सगळ्यां कडेन हेल्प देम म्हण. कित्याक आमी इंडस्ट्री आमी भुरगे टुरिजम इंडस्ट्री आमच्या पयलीं आहलोली. टुरिजम इंडस्ट्री कोणा लागून केल्ली? गोंयकारां लागून केल्ली. गोंयकारान जायत सॅक्रिफायस केले. थोड्यान हॉटेल सायडी येयली काय ना, घराचे डिस्टर्बन्स जाता हॉटेलाचे ते ओग रावले आनी ते डिस्टर्बन्स ओग रावले कित्याक आपल्या टॅक्सी थोडें भाडें मेळटलें कितें मेळटो म्हण. आयज सडनली गव्हर्मेंट येयला आनी सांगता एप आहा म्हण. हे गोंयकार भावान जे टॅक्सी चलयताले हांव म्हणना ते तेणी रेट मायज घेयली उणी घेयली तेजी हांव वचना. दर रेट मायज घेयली मुखार या. तेणी डिसिप्लीन आनी सेफ्टी ऑफ द टुरिस्ट ही सांबाळल्या. आज एक बरें कंप्लेन ना. तूं गोवा मायल्साचो कितू कंप्लेन आहाय तो मॉलेस्टेशन आनी कित्याचें आनी तें उलयना. पूण आमगे हे आमगे गोंयकार ट्युरिस्ट भावांचें हें आसपाना. सो आय एम टोटली सपोर्टिंग देम. ते भाशेन जे हॉटेलवाले आतां जायत जाण कमेंट मारताय, भायर कमेंट मारताय ते चोर माफिया म्हणून. हांव कितें म्हणटा, हॉटेलवाल्यान कितू लोकांक लुटलो नाय. हांव खंयचें हॉटेल म्हणटा, हांव कोणाक क्रिटिसायज करना. खंयच्या हॉटेलान दिले आपण दिता ही सर्वीस आनी फायनली कितू दिलो आहा. क्रिसमसाक न्यू इयराक रेट फ्रॉम 5,000 आहा ती 50,000 1 लाखाचे पावयलो आहा. कितल्यान एक चिकना कडून जर 50 रुपयान मेळटा तो 500 रुपयान आनी 1000 रुपयान दिलो आहा. आनी आख्या गोंयांत कितले बरे मनीस आहाय इंडस्ट्रीन तूं यंगस्टर म्हणपाक. सो वी आर क्लियर अबाउट समथींग. म्हणजे वाय आय एम सपोर्टिंग देम आय एम व्हेरी क्लियर. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका क्रिटिसायज करता हांव कित्याक सपोर्ट करता म्हणून. मुगे टॅक्सी भाव मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सन हांवें एक 500 जाण आसले बट दे आर गोंयकार्स. आमी गोंयकारांक लागून उब रावला हे जायत फावटी. आमी आमगे स्वार्था लागून उब रावले नाय. गोवा मायल्स म्हणटी हांवें पयलीं म्हणलेली नाक म्हण. आय वॉज एगेन्स्ट गोवा मायल्स बिकॉज गोवा मायल्स हेंक विसरावपा हाडली ती हे बीजेपी गव्हर्मेंटाक मारोग पडल्या. आनी हे इलेक्शनाक हांव मागोत हें कोडे तेंक दाखोवयाय म्हण कितें ती. दाखयले बगर म्हाका उलयना काय म्हण. तुवें दाखयले बगर तुमकां चान्स मेळटा 5 वर्सांक एक पाटी. सो मुगे एज फार एज गोवा मायल्स इज कन्सर्न एंड एज फार एज दीस इज तेंगे डिमांड आहा गोवा मायल्स स्क्रॅप करपाचो. तेंगे डिमांड स्क्रॅप करता आसतना they want to also help the public. What they are saying that you put the rates on the website. Christmas this much rate, New Year this much rate, all other days what is the rate from point to point, from where to where. So the rates are fixed. I have put my condition. I said if somebody breaks the rule, I'll be the first guy to put him inside. Suspension and without op. स्क्रॅप जायना तांकां पयलीं तांकां तेंचे स्टॉपार येवचें ना म्हटलेलें हॉटेला भायर. आतां तेवूय कलेक्ट जावपाक लागला. सो प्रत्येक इश्यू वाडत आहा तेंचो कॉम्प्लेक्शन जायत आहा. आतां तेंची हय हांवें तेंका एकूच सांगिल्ल्या तुवें होरा मारपा जाय नाल्यार घेरा मारो. सो तांकां 2 ऑप्शन दिले. होरा मारता जाल्यार सोल्युशन काड, घेरा मारता जाल्यार तोडफोड. चॉयस इज दियर्स. आय एम नॉट हियर टू इन्स्टिगेट देम नथिंग. Choice is theirs. They have to arrange the people and bring some sense into the government. Or elections they have to choose their path. But if they want quick decision, they have to arrange the people. They have to fight for their rights. This is now if they want to. But whatever it is, come what may, I support them. I know I will be criticized. I know म्हाका लोक सारखे क्रिटिसाइज करतले म्हणजे सारखे I am prepared for it. We are grounded people. आमी रस्त्यार भोंवपी मनीस, उदकी बांद भोंवलो मनीस, मोटरसायकलीन भोंवलो मनीस. रस्त्यार कितें जाता तें आमकां खबर आहा. आय एम रेडी. मिटर कितें तर गव्हर्मेंटान पयशे दिता. गव्हर्मेंटान मिटरा जर तर पर्याय दिला जाल्यार तें पर्याय सारको जावपा जाय. दिवपा पासत न्ही. एक्शन शूड स्पीक लावडर दॅन वर्ड्स. तेंगेले रेट जर तर ती मिटरा प्रमाण जाल्यार ते सगळ्या रेट आसपा जाय. गोवा मायल्स स्क्रॅप जाली काय ना, गोवा मायल्स स्क्रॅप करपाची आनी तेंक मिटर लावपाचो आनी मिटर ते रेट सारके लायना जाल्यार हांव पयलो आसतलो गव्हर्मेंटा बरोबर. सो स्क्रॅप ना मिटर लायत म्हणप आनी तें स्क्रॅप करून आसता दवरप. तांकां हेंकां हेजेर एपाचेर आनी हेंकां हेजेर हें चलता. 2 भाशेन कायदे चलताय.